हांगा कोण पूण आसा जाका मनस्थिती ना. वोय बायलो मनस्थिती विशीं जायतें जानत. झटका हांव तांकां म्हणटाली. तुमकां कोणाक झटका येतात? चलात. कांय जाणांक व्हडले झटका येतात. म्हाका व्हड झटका येताले. पूण कांय लोक आसात तांकां शांत झटका येतात. तूं सगळें भितरूच दवरताय. आनी केन्नाय तें आनिकूय वायट जाता. ह्यो सगल्यो वस्तू भितरूच दवरल्यार वोदीक बरो त्यो भायर काडून वाऱ्यार उबोवन घातल्यार म्हाका दिसता तें उबोवन घातला तसलें जायत जाल्यार तुज्या भोंवतणी आसलेल्यांक चड कोटीन लागता. पूण केन्नाय तुजेर आनीक कोटीन लागता. तूं सगळें भितर दवरून कांयच जावंक नासलेल्या पोरी दोंगा करशी तर तुज्या जिवितान. म्हाका जाय तुमकां थोडी भोव म्हज्या कुटुंबाची इतिहास सांगूंक. म्हजो बापायची मानस्थिती चडूच वायट आसली. ताणें ताचें चडशें जिवीत वायट मनस्थितीन सारलें. एक वायट मनस्थिती, ती एक उपासलेली मनस्थिती. वो तो बेश्टोच रागान बरो. अशें दिसो तुवें कितेंय केल्यार तो दादोशी नासलो. आनी तूं जाणा भुरग्यांक खोशी आसा आपल्या वडिलांक दादोशी करूंक. तें एक सोयंबाची वस्त आमचे भितर. आमकां जाय आमची वडिलां खोशी जालेलीं. तर हांव चड करून ताका खोशी करूंक कितें ना कितें कोत्तालीं. आनी तरूय तो केदींच खोशी नासलो. आनी वय सोत्तें हें तो स्वताचेरूच खोशी नासलो. म्हणटच जेन्ना कोणूय स्वताचेरूच खोशी ना तुज्यान ताका खोशी करूंक जायना. तूं कितेंय कर म्हाका परवा ना. देखून हांव केन्नाय लोकांक सांगता जर तूं कोणा सांगाता सोयरीकोतीन आसाय निर्णय घेतला खोशी जावंक ना तो ओदीक बरें तुवें निर्णय घेवंक मुखार वचोंक आनी जिवितान खोशी जावंक. कित्याक तुज्यान तुजें जिवीत सारूंक जायना तांकां खोशी करूंक. एक ल्हान इनाम आसा तुका घरा व्हरोंक. आनी खरेपणी तो एक बरो उपकार म्हज्या घोवान म्हजेर केलो. कित्याक हांव एकदम खुशाल नासलेली मनीस आसली. आनी खुशाल ना तो लोक दुसऱ्या लोकांक दुखी कोत्ता. म्हणटच हांव खूब त्रास घेतली तुका दुखी करूंक. पूण तें चलोंक ना. आनी तो थीर आनी खुशाल आसलो. आनी ताची खोशी म्हाकाय राग हाडटाली. जायतोच वेल पासून जायतोच वेल. पूण मागीर हांव पळोवंक पावली ताचे लागीं कितें आसलें जाची म्हाका गरज. तर खरेपणी गरज तुवें तुज्या जिवितान येतल्यो दुखी मनशाक एक नमुनो जावंक. तुवें ताच्या मुखार फकत थीर आनी खुशाल रावंक. आनी हांव चिंताय की केन्नाय व्हड गोवायकी तुज्या जिवितांतली तूं ताका दिताय. म्हाका दिसता थीरपण तुज्या घरा सांगाता आसोंक क्रिस्ती गोवायकी हें जावन आसा व्हड म्हत्वाचें जिवितान. हांव नकलो तुमी कशें सांगो येता कितली भिरांत आनी तकलेर भार घेवन हांव वाडलेली ती. हांव आयज दनपारां एकूच मिनीट घेतलो चिंतूंक हांव कसली भिरांतीन आनी तकलेर भार आसलो तो. बरें म्हजी आवय भितरल्यान थीर नासली. भितरल्यान तिणें म्हज्या बापायचें कितलें सोंसलेलें आनी स्वता कितलींच वर्सां उणेपण भोगलेलें. कसल्याय कारणाक लागून तिची व्यक्तित्व तितली खरकूच नासली फुडो करूंक. आनी हांव तांकां उत्तेजन दितां. तूं जाणय जर तूं हे पोरी आसाय बरें तूं जाणय म्हाका झगडोंक बरें दिसना. म्हाका कोणाक आबालार करूंक नाका. म्हाका झगडी नाकात. तूं जाणय जर तूं कोणाक तुका लोटूंक दिवशी आनी लोटूंक दिवशी आनी लोटूंक दिवशी तुज्या भुरग्यांक तो एक बरो नमुनो न्हय. कित्याक शेकी तेवूय तशेंच कोत्तेलीं. तर म्हजे मायन केन्नाच म्हज्या बापायक फुडो करूंक ना. लिंगाचो अपमान चलो तो जाणो जावनूय ती नकलो आसली ताचो फुडो कसो करचो तो. आनी तिणें म्हाका उगडास आसा ती भितर घरान येवन तो त्यो वायट वस्तू कोत्ताना सांपडायतोच. आनी ती फकत भोंवताली आनी घरांतली भायर वेताली परत येताली सुमार 3 वरां उपरांत आनी कांय म्हणनासली. म्हणटच जेरूल तुजो न्हय हांव सांडलेली म्हाका दिसो. न्हय फकत अपमान केलेली पूण सांडलेली. आनी हांव हें म्हणना पासून म्हज्या माय विशीं वायट सजमूत जावच्याक म्हजे मायन आयज जिवी आसा. ती काळजी घेतात त्या घरान आसा आनी तिचो सांबाळ कोत्ता हांव. आनी ती खरेंच एक बरी वस्तोरी. पूण सोत्तें हें तिणें आपल्या जिवीत विबाडलें. कित्याक ती परिस्थितीक फुडो करूंक तयार नासली. आनी हांवें खरेंच ती येवजण करूंक नासली. देखून म्हाका दिसता ती देवान धाडल्या. म्हाका जाय तुमकां उत्तेजन दिवंक.
सो तुका जिवितान कित्याचो फुडो करूंक जाय जाल्यार फुडो कर. तुजा न्हय केन्नाय आमी चड वेगळी वस्तूचो फुडो करतात आनी मागणे करनात, पूण केन्नाय क्रिस्तांव मागण्याचे निबीत घेतात वस्तूचो फुडो करिना जावंक. म्हणटूच वेल आसता मागण्याचो आनी वेल आसता करण्याचो. आनी तूं तुका एक उपकार करिना वो आनी कोणाकूय जो पोलेता आनी कोणाक सयोग दिवंक, तुका अपमान करूंक, माल त्रातार करूंक, उणेपणान लेखून आनी तुजेर जुलूम करूंक, तांतून तुका आदार मेळचो ना, कांयच आदार ना. तांतून तुज्या भुरग्यांक आदार मेळचो ना आनी तें करता त्या मनशाकूय आदार मेळचो ना. हांवें पळयलें ह्याच पासत देव आसन मजबूत, मोगाल, पूण थीर. इतलो म्हत्वाचो जावंक पावलो म्हज्या पिकोवपान, कित्याक ताणें इतलें सारकें म्हाका नमुनो दिलो. ताणें केन्नाच म्हाका मालत्रातार करूंक ना, पूण तो म्हाकाय ताका मालत्रातार करूंक दिवनासलो. ताचो मुखेली जो आसलो, हांव खुशाल आसतलो, हांव म्हजें जिवीत मोजेन सारतलो. आनी जर तुका सांगाताक येवंक जाय तर आमकां बरें जातलें, नाजाल्यार तूं म्हाका दुखी करचें ना. आतां घरा वेच्या आदी कोणे पुण्य धरूंक जाय. घरा वचो नाका चिंतून हें कितलें महान आसलें आनी म्हाका खूब मजा आयली. पूण हांव घरा वेतूच ती परत खुशालकाय म्हज्यांतली पिलून काडटली. बरें, तूं तांकां करून दिनाय तर ती करची नात. दुनियाचो आनंद तुजी शक्ती न्हय, आनंद तुज्या परिस्थिती वरवीं. म्हजी माय आसली, तिच्या वागणुकेक शीम नासली. ती चडूच खुशाल आसली वो ती चडूच दुखी आसली. खंयच्या वेळार आमकां दूख जातोच वस्तू हाता भायर वेतात आनी सगळ्याकूच शीम आसना. ती मोगाक इतली आशेली की जर कोणें तिका ल्हानशी देंगी दिल्यार जी खोर कसलेच किमतीची न्हय, ती इतली उमेदीन भरताली की ती सांगोन येसो तितली खोशी जावन मातयेचो दोंगर करी आनी तोरी. त्याच वेळार दुसऱ्या दिसा वो 2 दिसां उपरांत तिका रागाचो एक असलो भार येतालो सोत मानिनेचो तसलो ल्हानशा वस्तू विशीं. हातून ओकलोच ना. आनी हांव एकदम समजिकायेची मनीस आनी म्हज्या जिवितान आनी मिनिस्ट्रीन हांवें तोच बीत केल्या एक समजिकायेचें मनीस जावंक. समजिकाय म्हाका चड म्हत्वाची. बायबल म्हणटा 1 पेद्रू 5:8 हातून चतूर रावात, जागृत रावात. देंवचार तुमचो दुस्मान गरज घालतल्या शिनवा सारको आपणाक कोणूय गिरासूंक सांपडटा गाय म्हूण पोलोवन तुमचे भोंवतणी फिरत आसा. आमी गरज आमकां आमच्या जिवितान सगळ्याकूच समजिकायेन जिवंक. म्हजी माय 30 आनी 6 वर्साची आसतना हिस्टेरेक्टमी सर्जरी करची पडली आनी त्या काळार तांकां हॉर्मोन रिप्लेसमेंटाचें कांयच खबर नासली वो ते दिन आसलें. म्हणटच दबाव पडोन तिणें जिवीतभर आपलें जिवीत सारलेलें आनी मागीर ऑपरेशन केलें. आनी बापायची परिस्थिती जावन तिका नेर्वाचें दुयेंस जाल्लें आनी कांय वर्सांक ती मेंटल हेल्थ कॅर युनिटान आसली. तिका जायतेच बिजलीचे सोक घेवंक पडले. म्हणटच म्हज्या माय आनी बापाय मदें म्हाका जायतोच वेगळो सार दिसो. हांव 9 वर्साची आसतना परत जल्म घेतलो. हांव नकलो पासून म्हाका कशें गमलें हांव परत जल्म आयली म्हूण. पूण हांव 9 वर्साची आसतना हांव भेट दिवंक आयल्या कांय सोयऱ्या बरोबर इगर्जे गेली. म्हजो बापूय दर सोनवारचे रातीर पिवून घरा येतलो आनी खंयसरी आसन तो भायर वचोन पियेतलो आनी थंय कसली तर परत येवपाची सवीस आसली. आनी देव कितलो बरो, हांव ते रात्री त्या इगर्जे वेली आनी साल्वार जावपाचें मनांत. नकलो पासून म्हाका कशें गमलें तें म्हाका जाय आसलें म्हूण. पूण म्हाका जागृताय आनी जानवाय आसली पातका विशीं आनी म्हाका साल्वार जावंक जाय आसलें. आनी म्हज्या सांगाता म्हज्यो 2 बापूल भयणी आसलेल्यो आनी आमी म्हटलें आयज रात्री आमी साल्वार जातलीं. आनी न्हय फकत हांवूच, तुमी म्हज्या सांगाता आयज रात्री साल्वार जातलीं. तर हांवें क्रिस्ताक म्हजो सोडवणदार म्हूण घेतल्या उपरांत हांव खरेंच नकलो आसली. ताचें बरेपण आनी मोल म्हाका खरेंच इगर्जे वचोन केदींच मेळोंक ना. आनी देंवचार म्हाका इतले फोटी सांगतालो. दुसऱ्या दिसा म्हाका दिसता लीप चोऱ्या खेळटना हांवें रोडी केल्यो. म्हाका दिसलें म्हजी सोडवण गेली म्हूण. तें सगळें एक व्हड ओगडावपी जावन आसलें. पूण कितें जें म्हाका एक टोन्नाटे कशें थावें जालें आनी आजुनूय म्हाका उड आसा. म्हाका उडूच आसा दर रात्री बाजे न्हिदोन हांव आर्गां दितालीं म्हाका न्हिदोंक मेळ्ळो म्हूण. कारण तो वेळ आसलो जेन्ना सगळें शांत आसलें आनी म्हज्यान ती पडोन रावो येतालें त्या चेद्रा थाला.
मातशें सुरक्षीत लागो म्हजो बापूय परत घरा येयसोर ते सुमार मोद्यान निर्व सकाळच्या एकाक हांव आर्गां दिताली तो रातचे ड्युटेक आसा, कित्याक म्हाका सांजेचो थोडो वेळ मेलो म्हज्या माय बरोबर. पूण म्हाका उगडास आसा. खाटीर पडोन हांव चिंतालीं. एक दीस हांव कितें पूण कोत्तेलीं. म्हाका उगडास आसा तें हांव तुमचे लागीं उलोयता तितलें सादारण दिसो आनी हांव सोत मानता देवान तें म्हजे भितर घातलां. तें हांव कितें करूंक जाणो आसली तसलें न्हय. कसलेंच कारण नासलें हांव चिंतूंक हांव कितें महान कोत्तेली म्हूण. पूण हांव सत सांगता देवाची उर्बा आमचे भितर येतोच ती व्हडपणाची उर्बा हाडटा. न्हय एक उर्बा ल्हान वा उण्यापणाची. तो आमकां खालतो करूंक येना, पूण तो येतो आमकां वयर उबारूंक आनी आमकां कोलीत करूंक ही ताचे वरवीं आमच्यान जिवीत मोलाचें जावं येता. परवा ना कोणेंय आमचे पावसात कितेंय केल्यार वो म्हटल्यार परवा न्हय आमकां कितेंय जाल्यार तोर एकल्यान आमच्या खूद वाटेन देवाच्या आपोवण्या परमोणे व्हड वस्तू करूं येतात, पूण तें तुवें सोत मानूंक जाय. पोले कोणूच खरेंच कितलेय पावटी हांवें सांगोंक तूज बीत केल्यार फायदो ना. कोणूच खरेंच सोजमो ना. कितलें अशक्य आनी पिशापण म्हज्या सैमीक रुपान हांव करता तें आयज करूंक. चिंतून म्हज्या सुरवात कशी जाली. आनी तूं जाणूय सगळें सारकें शिकप जें म्हाका मेळोंक ना आनी हांव कांयच नकलो आसलीं. फकत जेजूचो मोग कोत्ता हें हांव जाणो कित्याक बायबल म्हाका सांगता म्हूण. देखून म्हाका जाय आसलें सोत मानूंक सुरू करूंक आनी म्हाका जाय 2 दिसां म्हणूंक हांव म्हज्या जिवितांत कितें पूण महान कोत्तेलीं. सगळीं म्हणया हांव म्हज्या जिवितांत कितें पूण महान कोत्तेलीं. सगळ्यो ल्हान वस्तू काडून भायर उडोवन आनी देवाक जाय ते पोरी चिंतूंक. तर म्हजी माय आसली, म्हजो बापूय आसलो, म्हजो भाव आसलो आनी मागीर हांव आसलीं. म्हणटूच हांवें म्हजें वाडलेलें जिवीत सुरू केलें मनस्थितीच्या जुलुमा खाला आनी वायट चिंतनांनी आनी सगळ्या तरेच्या वायट उतरांनी, कित्याक हांव इतलींच जाणो आसलीं. हांव आनी कांयच नकळो आसलीं. हांवें आनी कांयच करूंक नासलें आनी हांव एका बऱ्या क्रिस्तांव दादल्या कडेन काजार जालीं देवाचे कृपेन आनी आमी इगोर्जे गेलीं. आनी हांव देवाक दिनवासता म्हाका बुनयादीक शिकप मेळोलें म्हूण देवाचे कृपे विशीं आनी देवाचे काकुतीचें. पूण तुमकां सोत सांगो घडयेक हांव तें आयको नासली वो कोणूच तें म्हणोंक नासलो. हांव नकलो प्रश्न कितेंय पळयतो पूण म्हजे वागणुकेक कोणेच फुडो केलो ना. हांवें जायते व्हडले प्रवचन आयकलें तांचें आमकां गरज, पूण कोण पूण म्हज्या मुखार येवन सांगोंक गरज आसली. तुवें देंवचारा परी वागोंक बंद करूंक जाय जर तूं तुका क्रिस्तांव म्हणटाय. तुका शांती आसूंक जाय, तुका प्रामाणीकपण आसूंक जाय, तुका आनंद आसूंक जाय. तुवें शिकूंक गरज तुजो राग ताब्यान दवरूंक. तुका शक्ती आसा तें करूंक जें तुज्या भितर जियेता. तुवें नीट चिंतूंक गरज आसा. तुवें नीट उलोवंक शिकोंक जाय. तुका खबर आसा कितलें मोलाचें तें फकत कोणें तुका सांगोंक तुका गरज म्हूण कशें नीट चिंतूंक आनी उलोवंक. आनी कशें हें आमच्या जिवितांत जायतेंच बदलता तें. बरें, देवाक आर्गां 1970 वर्सा म्हाका देवा कडल्यान एक मजबूत उलो आयलो आनी हांव आनीकूय संवसाराची म्हायती मेळवली. तें जावन आसलें मुखी वस्त म्हाका घडली. म्हाका मेळोलें पुरायेन पवित्र उर्बा. आनी म्हाका खरी भूक लागली शिकोवंक आनी पळोवंक ती वस्त देवाच्या उतरां विशीं. कितें तुज्या पुऱ्या जिवितांत गानेरी चिंतप आसली तर तूं नकळो. कितें सोत पळय तें तुका केदींच कळचें ना चिंतप सारकें वो सारकें न्हय तें. देखून तूं कोरिंथकारांक 10:4-5 एक इतलो शक्तीचो ग्रांथ मोना विशीं. कित्याक थंय म्हणटा आमची झुजां हत्यारी संवसारी हत्यारां न्हय, देवाची पदवेची हत्यारां ती आनी कोटां मोडून उडोवंक तांकां बोल आसा. टाव ती फटकिरी तोरकां चिंतनाची कोटां म्हणजे देवाचे खोरे वळखी विरुद्ध उर्मोटायेन उपरासतात. ते सगळे फटकेरे वाद आनी मोडून उडयता आनी मनशांनी आपलें संवसारी मन सोडून क्रिस्ताचें मन धरूंक आमी वावुरता. म्हाका एक सुमान लागना.
आतां गोमोंक की म्हजें घाणेरी चिंतप म्हज्या जिवितान एक गोंडोल करून पावला म्हूण जोर म्हजी मनस्थिती बदलूंक सुरू जाता. पोले म्हाका आयज तुमकां शिकोवंक जाय जेन्ना पयलेंच तुका बुट्ट अशें दिसलें. तेन्नाच तुवें तुकाच ताब्यान घेवंक जाय. म्हाका दिसता तुवें देंवचाराक पयलोच नाकारूंक जाय. 1 पेद्रू 5 म्हणटा देंवचाराच्या पयलोच विरोध करात. आनी हें म्हाका चड म्हत्वाचें जालां. आनी हांव शिकलां जर कोणीय म्हजे ओत्तरेक दाखयता तर जाल्यार म्हजेर तांकां पयलेंच 5, 10 वा 15 मिनीट बोगसूंक जायत तर म्हाका जैत मेवता. पूण खूब वेळ तूं रायत जाल्यार ती रीग घेता आनी तितलें आगोट जाता. म्हणटूच जेरूल जर कोणें तुमी कितें पूण फाटल्या 30 वर्सांक सोडून दिलें तें एक ल्हान आव्हान जातलो. पूण पयलें हांवें सांगलां तशें हांव तुमकां दिता भास 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 तोर एकल्याक की तुमी जाणो जावन हें तत्व लागू केलें तर तुवें हें तत्व खरेपणान तुज्या जिवितांत लागू करूंक जाय आनी कोणाच्यान तें करी नजो. तुवें तुकाच पसंती करूंक गरज आनी जर तुवें तें केल्यार तुमी दर एकलो मेकलो जातले. म्हणटच म्हाका हो महान उलो देवाचो मेवल्या उपरांतूय उतर शिकोवंक सुरू केलें. म्हज्या घरान बायबलीची शिकोवन सुरू केली. देवान आदींच म्हज्या जिवितार आपोवणें पाठवलेलें. पूण हांव बायबल म्हणटा ते परी एक संवसारी क्रिस्तांव आसली. हांव तसलें क्रिस्तांव आसलें जाचें कुडीक एकूच पांयाचें बोट उरबेन आसलें. तुज्या ओत्म्याचें एक पांय उरबेन आसा आनी एक पांय मासांत. बरें घडयेक म्हजें एक पांय बोट उरबेन आसलें सोगले कुडीन. आनी आमी दर सुमाराक इगोर्जे वचो. आनी एक आयतार आमच्या घरान एक सोयऱ्यान नासलोली वस्त कशी आसली. हांव मंगळारा दीस म्हजी बायबलीची शिकोवन करी आनी देव सोगलें सुमान काम करी. आनी हांव सुमान सारी भुरग्यांचेर चावोन ओगी रावन तोजबीत करी देवाचेर चावोन थोंड जावंक तोजबीत करी हाका लागून उचांबोल जाताली. जर कितें जाल्लें जें आमचें थोडें दुडू वत्तालें जें हांवें चिंतूंक नासलें हांव उचांबोल जाताली तोजबीत करी थोंड जावंक. आनी मागीर सोनवारा दीस देव गॉल्स खेवताली तातूंत हांव रागार जाताली. आनी मागीर आयतारा दीस आमी इगोर्जे वेताले हांव इगोर्जेन बसून चिंतूंक लागताली. आतां आमी परत घरा वेतोच तो तर परत त्या टॅलिव्हिजना सामार बसत जाल्यार आनी तो फुटबॉल सुरू केल्यार हांव खरेंच उचांबोल जातली. पोले हांवें आदींच म्हजें मन तयार केलें एका अदृश्टाक तयार केलें आसा. आनी तुमी कांय जाणांनी चतूर रावोंक जाय की तुमी जमातीन बसोन आतां ओडेस जायत आयली. तुमी जाणत ती व्हडली जायची ना. तुमी घरा वेतल्यात आनी तुमी चतूर रावोंक जाय पयलेंच चिंती नासतना. हांव घरा वेतोच तें घर गोंडोलान आसा जाल्यार आनी ताणें करूंक ना हांवें कर म्हूण सांगलां तें जाल्यार झूज जावपाचें आसा. आतां तुज्यान सोगल्याकीन वायट वस्त करूं येता असले जमातेक येवन आनी मागीर घरा वचोन आनी दुस्मानाक सोयोग दिवंक तसलें कितें उजार करूंक तुवें प्राप्त केल्लें तितलें चोरूंक. देखून वेच्या आदीं मन थीर दवर. म्हणटच हांव देवाचेर चावतोच आमी घरा वचो आनी तूं जाणें जेरूल जेन्ना आमी इगोर्जे वचो सगलें बरें आसलें. देवाक आर्गा जेजू आर्गा तुका देवानी वाखाणणी कितलें बरें आसा हालेलुया. हांव सोगलेंच पेटो देवाक आर्गा ये देवाक आर्गा. मोटरान भितर सरली आनी झगडोंक. चलात तुमी हांसतात कित्याक तुमी थंय गेलां. आतां तर हांव घरा वेता आनी जेवचे तयारी कोत्ता. देव टीव्ही सामारा बसला. भुरगीं भायर वचोन खेळटात. हांव सगलो गुंडोल आसा घरान. हांव हांगा सगलें काम कोत्ता. म्हजी कोण काळजी घेना. कोणूच खात्री करिना हांव म्हजी काळजी घेता जाल्यार वो म्हाका दिवीत आसा जाल्यार. देखून कांय कारणाक लागोन हांव नकलो तुमी हें कोत्तात वो ना. पूण जेन्ना हांव चावतालीं हांव काम करी म्हणटोच बरें आतां हांव जाणो हांव कित्याक करी पूण हांव जाणो तें कोत्तालीं म्हूण. कित्याक हांव देवाक गुन्हेकारी दाखयतालीं. तो थंय बसोन टीव्ही पळयता आनी हांव म्हाका रागान भरल्या सगळें कोत्ता वॅक्यूम कोत्ता तुजें भोंयतणी सगळें साफ कोत्ता आनी म्हाका खरेंच उगडास आसा. एक पावटी रुमान वेताना मोग हांव तूं भितर वेताय जाल्यार म्हाका एक आयस टी हाडशी.
तुवें सोजमोंक जाय म्हजो ओत मोत्या वेल्यार कसलो आसलो तो. हांव सगळींच रागान ओडलेली, सगळींच. पूण फुडल्या मुंगलाराक म्हजी बायबल स्टडी 25 लोकांची आसा. तांकां सांगोंक तांणी कशें भावार्थाचें जिवीत जिवंक जाय, देवाचेर विस्वास दवरून. आनी मागीर बुधवारा दीस, ब्रेस्तार, शुक्रार, सोनवार हांव परत एका पिशा मनशा पोरी वागतालीं. मागीर आयतारा दीस सकाळीं मी इगर्जे वेताली, देवाक आर्गा आर्गा जेजू हालेलुया आनी 8 बोली वाकाणेची. आनी मागीर आयतारा दीस आमी परत घरा वेतो आनी तेंच सगलें परत जातालें. आनी हांव इतली बेजार जातालीं, इतली बेजार. आनी हांव सगळी तोजवीत करी देवाचेर दोबाव घालूंक. कित्याक ज्या लोकांचो राग ताब्यान ना ती तो राग दुसऱ्या मनशाचेर काडटात. स्वताचे चुचुरे, राग, क्रोध, सगळ्यो पिशावचो वस्तो. तर शेकी हांव अशींच, हांव सारकींच थोकतालीं. म्हजे ओत्रिकताय सारकीच थोकोन वेताली. तुमी कितलीं जाणां जाणत ती एक बरो झटका तुका कसो कोत्ता तो. देखून कांय कारणाक लागोन म्हाका आवडटलें म्हजो झटका बाथरुमान चोंपोवंक. तो चड घराच्या फाटल्या भागांत आसलो, निमाणो रूम घरांत. सगल्या परस ल्हान रूम, चड खाला आसलोलो एक सुरो रूम. आनी जेन्ना हांव असल्या चुचुरांच्या मानस्थितीन आसली, म्हाका जाय आसलें पोस्त म्हज्या सुवातेचेर. म्हणजे तुका खंयची बरी सुवात मेवता बाथरुमान. तर हांव बाथरुमान वचो आनी गोडयेक हांव हे पोरी सुरू कोरी. देवा, ओ देवा, हांव नकळो कितें करूं तें. मोच्यान सोंसून येजो देवा. बेगीच बदली नाय जाल्यार हांव नको कितें जातलें तें. म्हज्या देवा, तुवें देवा बदलूंक जाय. म्हणटोच हांव रडटालीं मुखार सोरो. सदांच देवान बदलूंक जाय नासल्यो ते मागीर. म्हज्याच आरशान पळयतालीं. देखून आमी बाथरुमान रडटा कित्याक थंय व्हडलो आरसो आसा. आनी आमी आदींच आमचे चुचुरे करतात. मागीर आमी खरेंच वायट जातच आमी आमकांच पळोवन दुसऱ्या वोगरान घालता. मागीर शेवटाक हांव टॉयलेटाक वेंग मारून आसली. आनी हांव तुजा न्हय, हांव शेकी आसली. आतां म्हजो व्हडलो आत्मीक वेल पावलोलो, व्हडलो वेल. हें म्हज्या जिविताक एकूच पावटी घडलां. पूण म्हाका दिसो म्हजी उर्बा म्हज्या कुडींतली गेली आनी हांव पाताल्यार हुमकवतालीं आनी हांवें म्हाकाच पळयलें एका ओत्मीक नदरेन. हांवें पळयलें जें देव कितें पळयतालो तें. हांवें आयकलें पवित्र आत्म्यान म्हटलेलें, तुजी गोमूत दिसता. तुज्या जिवितार आपोवणें आसा. हांवें तुका उतर शिकोवंक आपयलां. हांवें तुका लोकांक आदार दिवंक आपयलां. आनी तूं तुजी तोकली टॉयलेटान घालून आसा. तुजे दोळे तांबडे करून कित्याक तुजो घोव फुटबॉल गेम पळयता म्हूण. आनी हांव तुमकां हें सांगतां, हांवें तो टॉयलेटाक वेंग मारची बंद करूंक ना तर हांव आसपाची न्हय. आनी तुमी कांय जाणांनी टॉयलेटाक वेंग मारपाची बंद करूंक जाय. आमी कितलो तोकोस घेतला तोच बीत करून तुमकां सजमोनी दिवंक. आतां उपकार करून म्हजें आयकात. थीरपण दिता शक्ती. हांव तुमकां सांगता कित्याक तुमी कांय जाणां खंयच पावनात ती. जाणटे तुमी सजमता तुमच्या जिविताचेर आपयनाय आयलां म्हूण. थीरपण दिता शक्ती. देव आमकां आपयता आनी तो जाणो आमी कसल्या गोंडोलान आसात ती. ताणें आपयतोच आनी देवाची शक्ती एकदम बरी चलता आमच्या ओस्कोतपणान. ताचो उजवाड वेरो गेल्ल्या आयदनांतल्यान बरो पोलजोलता. लोकां परस आनी हें सगळें बरोबर घातलां. वय जेन्ना हांव ताका मेवलीं हांव ताका खरी रितीन आयदन मेवलें.
आनी देव मुडोण करून विचून काडटा हुस्कोत आनी मूर्ख वस्तू संवसारांतल्यो तांतल्यो ताचो उजवाड पोरचोवंक जे वरवीं लोकांक पळोवंक येता. होच देव जावंक जाय, होच तो देव जावंक जाय. आनी देवाच्यान तुका देंगी दिवं येता ज्यो तुजे थंय आसत वो ना त्या सोयंबीक ताकोती परस ओगलें. पूण कांय वस्तू आसात जाची आमकां गरज त्यो देंग्यो सारक्यो चलोवंक आनी तांतली एक ताका सयोग दिवंक तुज्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे शक्तीन वावरूंक थीर जावपाक. एक बरी देंगी आमच्यान दुसऱ्यांक आनी स्वताक दिवं येता ती बंद करूंक आमची मनस्थिती बदलतली मनस्थिती आनी ताचे बदलेक थीरपण विचून काडूंक. थीरपण एक खात्रीची निशाणी की आमी देवाचेर विस्वास दवरतात म्हूण आनी आमकां जाय ताणें आमचे वरवीं आपलें काम केल्लें. स्तोत्र 37:3 म्हणटा सर्वेस्पराचे पातयेवन राव आनी बरें कर. देस भोगूंक आनी शांतीन जिवंक तुका मेळटलें. आनी भेटोयता म्हजो नवो. जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीन तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटाव. ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रीतांक आदार दिलो म्हूण सांगाताक आमी बुकेलांक जेवण दिताव, गरिबांक न्हेसोन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हँजल परगटाव. आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची उन्नती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारांत परगट करूंक.